गोय घटक राज्य दिसा मंगळारा सकाळी गोय विधानसभा संकुलांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या मंत्रालयाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। तशेंच मिनिस्ट्रियल ब्लॉक हे नाव बदलून ह्या कार्यालयाक मंत्रालय अशें नाव दिलां। ह्या मंत्रालयाच्या उक्तावणा उपरांत मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पुजा जाली। ह्या वेळार हेर मंत्री तशेंच भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। छत्तीसाव्या गोय घटक राज्य दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, JP नड्डा, सर्बानंद सोनोवाल, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान तशेंच राहुल गांधी आनी हेर फुडाऱ्यांनी समेस्त गोंयकारांक ट्वीट करून परबी भेटयली। तेजस्वी संस्कृताय सोबीत दर्यादेगो मोवा लोक ही गोंयची वळख जावन आसा। गोंय राज्याची अशीच उदरगत जावची आनी शाश्वत उदरगती खातीर गोंय सदांच एक आदर्श राज्य थारचें अशी तुस्त राष्ट्रपतीन केली। तर गोंयची वेगळी संस्कृती आनी स्फूर्त आमकां प्रेरणा दीत रावतली आनी भारताचे उदरगतीन गोंयचो खूब व्हड वांटो आसतलो अशी आस्त मोदीन ट्विटा वरवीं उक्तायली। नोव्हेंबर 2023 मेरेन तुयेच्या हॉस्पिटलाचे उक्तावण जातले अशें उतर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलें। अर्दवट आशिल्लें काम आनी 11 कोटी खर्च करून काम हातान घेतलां। ह्या 100 खाटींच्या हॉस्पिटलांत मॉर्गान 4 कुडी परस चड कुडी दवरपाक मेळच्यो हे खातीर जीत आरोलकरान GSIDचो उपाध्यक्ष केदार नायका कडेन मागणी केल्या आनी ह्या 100 खाटींच्या हॉस्पिटलांत बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून एका बऱ्या तरेन ह्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण करतलो अशें आश्वासन जीत आरोलकरान हॉस्पिटलाची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार दिलें। गोंयांतल्या ज्या मतदारसंघांनी भुंयगत वीज घालपाचें काम चालू आसा देखून पावसान जी माती घालून दवरल्या ती अवश्य रोमतली। त्या सगळ्या सुवातींनी अपघात टाळचे खातीर कॉन्ट्रॅक्टर नेमल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। ह्या सगळ्या कामांची जबाबदारी वीज खातें तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याची आशिल्ल्याचें मंत्र्याचें म्हणणें। मारबडे प्रकरणात फौजदारी कलमा खाला गुन्यांव नोंद जाल्ल्या टॅक्सीकार संजय कोले आपले आंदोलन फाटी घेतलो। पुलिसांनी नरेंद्र शेटगांवकर आनी शेखर म्हापसेकर हांच्या विरोधात गुन्यांव दाखल करून तांकां अटक केल्या। 11 दीस आदीं संजय कोलेक 2 तरणाट्यांनी मारहाण केल्ले तांची कागाळ पुलिशेन नोंद केल्ली, पूण पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ली। देखून टॅक्सी वेवसायीक संजय कोलेन आंदोलन करून आत्मदहन करपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो।
गिरी पर्रा रस्तो वानवे करचो अशी मागणी पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबोन केल्या. अपघात वाडिल्ल्यान लोकांचे सुरक्षे खातीर हो रस्तो वानवे जावचो अशें ताचें म्हणणें. पर्रा सावन वेल्ला काणका ते कळंगूट ह्या रस्त्याचे उदरगतीचें काम जावपाक जाय आशिल्लें अशें ताचें म्हणणें. मंगळारा पर्राच्या साकवाच्या राखणेवंटीच्या कामाक सुरवात जाल्या. ह्या कामाचो बुनयादी फातर बसोवपा वेळार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी पर्राचो सरपंच डॅनियल लोबो आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. गोय कोस्टल वाठार आशिल्ल्या कारणान वादळ वाऱ्या सयत गोग्यांनी पावस पडटा आनी हाकाच लागून वीज खात्याक व्हडा प्रमाणांत लुकसाणांक तोंड दिवचें पडटा. हाचीच सगळी पूर्व तयारी वीज खात्यान ह्या वर्सा केल्ली आसा अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. तेच प्रमाण वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक गरज आशिल्ल्यो सगळ्यो सुविधाय उपलब्ध करून दिल्यात अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत कोरोना व्हायरस हे दुयेंस आतां महामारी उरूंक ना. आतां फकत 4च पेशंट कोवीड वॉर्डांत आसा. पावसान जावपी दुयेंसां खातीर आनी खाटीची गरज जाय पडटली. देखून हो कोवीड वॉर्ड बंद करून ताची सुवात ह्यो खाटी घेतले अशी माहिती गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान दिली. दिवचल मालांतल्या वाटादेव वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांनी धुमशेणां घालपाक सुरवात केल्या. रातच्या वेळार वाठारांतल्या कांय कुळाघरांनी घुसून ह्या गव्यांनी केळी आनी माडयांची नासधूस सुरू केल्या. एका बागायतदाराचें दुरीगूय मोडला. बागायतींनी भोंवतना गव्यांची पावलटूय दिश्टी पडटा. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. 7 ते 8 गव्यांचो कळप आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान हे गवे वाटादेव वाठारांत भोंवतना नदरेक पडला अशें कांय लोकांचें म्हणणें. रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारक्या सुरक्षीत सुवातेचेर सोडचे अशी मागणी एक बागायतदार महेश उमरये हाणें केल्या. चेन्नई सुपर किंग्स पंगड 5वे फावट IPL सर्तींत जैतिवंत थारलो. रवींद्र जडेजान निमाण्या 2 बॉलांचेर 6 आनी 4 धांवड्यो मारून जैत मेळयलें. IPL सर्तींतली ही फायनल मॅच आयतार दीस जावपाची आशिल्ली, मात पावसाक लागून सोमारा 29 मेक हो सामनो खेळून चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान हे जैत आपल्या नांवार केलें.
ना नपयत जायत चलिल्ल्यो लोककला जतन करपा खातीर आदींच पावलां उबारल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोमंतक विभूषण पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. तशेंच ऑडिओ व्हिडिओ रिकॉर्डूय राखून दवरपा खातीर यत्न चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. बुधवारा गोंयांत इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशनाची टॅक्निकल टीम येतली. ही टीम नॅशनल गेमी खातीर आवश्यक त्यो साधन सुविधा तयार करपाच्या कामाचो नियाळ घेतली. जाल्यार 2 जून मेरेन ह्या टीमीच्या अध्यक्षताये खाला नॅशनल गेमी खातीर वेगवेगळ्या खेळांचे ठिकाण थारतली अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार दिली. एक जूना सावन गोंयांत नुस्तेमारी बंद जातली. नुस्त्याच्या प्रजनाचो हो काळ आशिल्ल्यान ह्या 2 म्हयन्यांत कोणेच नुस्तेमारी खातीर दर्यान वचचें न्हय. हाचेर नुस्तेमारी खातें कडकपणान पाळत दवरतली. तशेंच अशें कितें दिसून आयल्यार गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय करतली अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या. एक्वा फिशींग करपी नुस्तेकारांक मात ही बंदी लागू जावची ना अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलां. बेतोडा निरंकाल वाठारांत आशिल्ल्या लोहिया मैदानाचेर मध्यान राती तरणाटे सोरोप येवन धुमशेणां घालतात. ते खातीर थळाव्या लोकांक ताचो खूब त्रास सोंसचो पडटा. देखून हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पंचायतीच्या निधींतल्यान CCTV कॅमेराज बसयतले अशी माहिती सरपंच उमेश गावडेन ह्या वेळार दिली. बेतोडा ते निरंकाल वाठारांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाचें काम नेटान चालू आसा. मात केबल्स घालपा खातीर खणिल्ली माती रस्त्याचेर आयिल्ल्यान थंयच्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता. माती रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. तशेंच पावसान पुराय रस्त्याचेर चिखल जातलो. देखून संबंदीत खात्यान रस्त्यार खणून दवरिल्ले मातयेचें योग्य नियोजन करचें अशी मागणी बेतोडा निरंकालचो सरपंच उमेश गावडेन ह्या वेळार केल्या.
पंचायतीचो कारभार कोण चलयता? सहजिकूच पंचायत मंडळ. पूण शेल्डेची पंचायत हाका अपवाद थारता, कित्याक तर हे पंचायतीन कांय पंच मंडळाची भुरगीं येवन कागदां उस्तितात असो हेर पंच वांगड्यांचो आरोप आसा. कांय दिसां पयलीं एका पंच वांगड्याचो पूत पंचायतीन येवन कागदां उस्तितालो खंय. हो प्रकार जेन्ना हेर पंच वांगड्यांक कळ्ळो तेन्ना ताणें ताका वचून जाप विचारलो. हेर बाकीच्या पंचांक पळोवन तो काचाबूल जालो आनी ताणें थंयच्यान पळ काडलो. ह्या प्रकरणाची व्हिडिओन दखल घेवन संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पंच वांगड्यांनी केल्या. येता ते 2024 लोकसभा वेंचणुकेची भाजपान तयारी सुरू केल्या आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला लोकसभा वेंचणुकेन भाजपाकूच जैत मेळटले आनी परतून एक फावट नरेंद्र मोदीच प्रधानमंत्री जातले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. एनडीएच्या वांगड्यांनी एनडीएक घटमूट करप आनी येता ती वेंचणूक जिखपा खातीर पुराय तरेन यत्न सुरू केल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. बाणावले होली ट्रिनिटी इगर्जेच्या पाद्रीन आपल्याक जाय तसो कारभार चलयल्ल्यान ताचेर मनमानी केल्ल्याचो आळ घालून ताची इगर्जेंतल्यान बदली करपाची मागणी जावपाक लागल्या. थळाव्यांचो एक व्हडलो चोमो इगर्जेच्या दिशेन येता तें पळोवन फादर रॉड्रिगीजान स्वताक एका कुडीन बंद करून घेतले. ह्या घटनेक लागून इगर्जेच्या परिसरांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालें आनी मोठ्या प्रमाणांत थंय पुलीस बंदोबस्त आपयलो. थळाव्यांनी फादर रॉड्रिगीजाची तक्रार आर्च बिशप कार्यालयान केली आनी ताचें एक शिष्टमंडळ इगर्जेन चवकशी करपाक येवपाचें आशिल्लें. मात हें शिष्टमंडळ चवकशेक येवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी हो मोर्चा हाडलो. लुटीच्या 19 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक लागून 4 लोकांक नवी जीण जगपाची संद मेळ्ळ्या. हो भुरगो ब्रेन डेड आसलो. ताच्या मेंदून काम करचें बंद केल्लें पूण शरीर चलतालें. दोतोरांनी ताच्या फामिलीक समजयलें ताका मरण आयलें म्हूण आनी ताच्या फामिलीन ताचे अवयव दान करपाचो निर्णय घेतलो. ताचे काळीज मुंबय लिव्हर अहमदाबाद आनी दोनूय किडन्यो गोमेकोच्या पेशंटाक दिल्या आनी चौगांचें ऑपरेशन यशस्वी जालां. सोट्टो ह्या उपक्रमा खाला हे अवयव गोमेको गरजू पेशंटाक फुकट दिता. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान सांगलें. जेन्ना मनशाक ब्रेन डेड म्हूण घोशीत करतात तेन्ना ताचे अवयव चालू आसल्यार सुद्दां तो मेल्ल्या अवस्थेंत आसता. बांदेकारान स्पश्टीकरण दिलां. पर्राच्या कारास्को वाड्याचेर आशिल्ल्या आशा आनी सरिता गडेकाराचे पडीक घर मायकल लोबो, पर्राचो उपसरपंच डॅनियल लोबो तशेंच थळावे पंच वांगडी आनी तांच्या आशिकुशीकच्या वाठारांत रावपी लोकांनी दुरुस्त करून दिला. छप्पर बदलप तशेंच ह्या घराची आवश्यक अशी हेर कामां ह्या वेळार तांणी केल्या. 2,70,000 रुपया खर्च करून घराचें नूतनीकरण लेगीत केलां.
पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सोमारा पणसामळ विचुंद्रे हांगच्या जॅक गुहा तशेंच दत्तगाड गुहेची पळोवणी केली। इतिहासीक नदरेंतल्यान महत्वाच्यो आशिल्ल्या ह्या गुहेंची जतणूक करपा खातीर सरकार काम करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान ह्या वेळार म्हणलें। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी सोमारा गोंयच्या लेखकांनी बरयल्ल्या 5 पुस्तकांचे प्रकाशन केले। ह्या वेळार ज्ञानपीठ विजेता दामोदर मावजो हाजीर आशिल्ले। नही पहल ह्या येवजणेंतल्यान नव्या लेखकांक माची दिवची म्हूण ही येवजण चालीक लायल्या अशी माहिती राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी दिल्या। हातूंत शून्य संचालन, कला आनी शास्त्र, स्वप्न, वेल आनी मी असा कसा ह्या मराठी पुस्तकाचो तशेंच इंग्लीश एन अनप्रिज्युडायस्ड व्यू तशेंच बॉर्न वॉयेज ह्या पुस्तकांचो आस्पाव आसा। बायलांच्या सुरक्षेबाबत भाजप सरकाराक कांयच पडिल्लें ना। भारतांत बलात्कार प्रकरणां जातात ताचेर सरकार कसलीच कारवाय करिना असो आरोप वुमन्स ऑर्गनायझेशन कन्सर्न सिटीजन्स साबिना मार्टिन्सान केला। वुमन रेसलर ब्रिज भूषणाक अटक करची अशी मागणी साबिना मार्टिन्सान केल्या। कायद्याचे इतले उल्लंघन जाल्ल्यान गुन्यांवांचो आंकडो बरोच वाडपाक लागला असोय आरोप साबिनान ह्या वेळार केला। वाळपयच्या नगरपालिका कार्यालयांत वीज खात्या वतीन उर्जा संवर्धन आनी उर्जा कार्यक्षमताय हाचेर भौशीक जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली। ह्या वेळार वीज खात्या वतीन अभिनव आपटे हाणें मार्गदर्शन केलें। वीज सांबाळपा खातीर आनी वांटोवपा खातीर खंयचे उपाय करचे हाची सविस्तर म्हायती ताणें दिली। ह्या वेळार वाळपयचो नगराध्यक्ष, कर्मचारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ज्या विरोधकांनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपती करिना म्हूण बहिष्कार घालो त्या विरोधकांच्या कृत्याचो आपूण निषेध करता अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधकांचेर टिका केली। ते जेन्ना सत्तेंत आशिल्ले तेन्ना तांच्या प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी संसदेचो विस्तार केल्लो तांकां चलता, मात आतांच्या प्रधानमंत्र्यान केल्यार चलना। खरें म्हळ्यार अशा इतिहासीक सुवाळ्याक विरोधकांनी मुजरत हाजीर रावपाक जाय आसलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलें।